28 जानेवारी 2023 ह्या वर्सा बेळगांव वचून त्यांनी भाषण केल्ले तेन्ना कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या पयलीं की म्हादयचो जो विषय आसा तो आमी गोंय सरकारा वांगडा मेळोन गोंयच्या मुख्यमंत्र्या वांगडा मेळोन आमी तो सॉल्व केला म्हणून आनी जी म्हादय आसा ती म्हादय आमी जी गोंयची आमी आवय म्हणटा ती काडून आमी कर्नाटकाक दिला, कर्नाटकाच्या शेतकारांक दिला म्हणून त्यांनी डिक्लेअर केले. सो अमित शाह म्हटल्या बरोबर म्हादयचो जो लोकांक उगडास येता आयज आमी अमित शाह आनी सीएम प्रमोद सावंताक दोगांयकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आयज गोंयांत जेन्ना ते भाशण करतले, दोगूय जाण भाशण करतले, स्पेशली अमित शाह, तेणी म्हादयचेर आता फुडें त्याचो स्टँड चेंज जाला काय तसोच आसा एक क्लॅरिफाय करपाचें. कित्याक त्याच्या सायडीक जो बसतलो सीएम प्रमोद सावंत तो सांगतलो की आमी म्हादयक लागून झगडटा म्हणून, आमी म्हादय गोंयांतूच दवरपाक सोदता म्हणून आनी आमी सगळी फायट म्हादयक लागून करता म्हणून, जाय जाय ते आवश्यक गजाली आहा ते आमी करता म्हणून. पूण तेंचोच होम मिनिस्टर म्हादय कर्नाटकाक विकून येयला आनी तोच होम मिनिस्टरान सांगला की गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत त्याच्या वांगडा आसा म्हणून विकपाक. जाल्यार आयज तेंच्यांनी हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट विषय जो सगळ्या गोंयकारांक लागता, प्रत्येक गोंयकाराक डायरेक्टली अफेक्ट जाता, त्या विशयाचेर अमित शाहान आयज स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. आता गोंयची इलेक्शनां आसा तेन्ना कर्नाटकाच्या लोकांक खुश करपाक ते स्टेटमेंट दिले. आता गोंयच्या लोकांक खुश करपाक तरी स्टेटमेंट दी. आमकां आयकपाक जाय तुज्या तोंडांच्यान, आमकां सीएमाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय, आमकां अमित शाहाच्या तोंडांच्यान आयकपाक जाय की म्हादय ही गोंयकारांची आनी गोंयांकूच उरतली म्हणून. हे स्टेटमेंट आमकां आयकपाक जाय. पळोवया अमित शाह हे स्टेटमेंट दिता काय म्हणून.